नमस्कार एडोनच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. भाजपाक नवो प्रदेशाध्यक्ष मेळ्ळा आनी त्या प्रदेशाध्यक्षाची पहिली मुलाखत तुम्ही प्रुडंटाचेर पळयतात. आमचे बरोबर आसात विनय तेंडुलकर सर, स्वागत तुमचें. इतली वर्सांनी परत एक अर्थान सक्रीय राजकारणात येतना कशें दिसता? खूब वर्स जालीं. सक्रीय राजकारण आशिल्लोच, हय, पूण आमी हायलायटय येनाशिल्ले. आमी पार्टीचें काम करताले, ऑर्गनायझेशन काम आसूं गेले 2 वर्सां बरोबर. चालू आमचें काम आशिल्लें. कशें दिसता आज ही जबाबदारी घेतना? कारण इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ना, मदीं फक्त पक्षा खातीर वावुरले. ती मागीर मेंबरशीप ड्रायव्ह जावं किंवा आनी कसली गजाल जावं, दुसऱ्याक तिकीट दिली तेन्ना आवाज काडलो ना, उगे रावले आनी आज ही जबाबदारी येवन पडटा. कसो आशिल्लो प्रवास हो? सांगपाचें म्हणजे पक्षान म्हाका पयलींच म्हटलेलें की पक्षाचें काम करपा म्हणून कार्यकर्ते जाय पडटा. सगळ्यांनीच तर शिवाजीचो पार्ट केलो जाल्यार मागीर फाटल्यान मावळे उरचेच ना न्ही. म्हणून आमी ठरयल्लें की खंयच्याय परिस्थितीन हे फावटी भारतीय जनता पक्षाक सत्तेर हाडप आनी आमकां जाय आशिल्ले बाब मनोहर पर्रीकर ह्या गोंयचे मुख्यमंत्री म्हणून जाल्ले आमकां पळोवपाचें आशिल्लें. अपेक्षा आशिल्ली प्रदेशाध्यक्ष बी जातले म्हणून? ना, दिसतालें पक्ष ही जबाबदारी आपल्या खांदार दितलो म्हणून? दिसनाशिल्लें आनी म्हाजी तशी अपेक्षा नाशिल्ली. खरें म्हणजे पक्षा खातीर काम करप. हे फाटले फावट हांव सेक्रेटरी आशिल्लो आनी एक वर्सभर आदीं पक्षान म्हाका परत सावड्डे मतदारसंघाचो अध्यक्ष केलो इलेक्शन जाय पर्यंत. आनी ती जबाबदारी आनी दिल्लो कॅन्डिडेट आमकां पक्षान आमी सगळ्यांनी मेळून काम केलें. म्हणजे पयलीं हांव उपाध्यक्ष आशिल्लो, मागीर सहकारी म्हाका खूब म्हणटाले परत तुजी सावड्डे मतदारसंघाची अध्यक्ष पदाची जबाबदारी, म्हणजे राज्याचो उपाध्यक्ष आशिल्लो परत सावड्डे मतदारसंघाचो अध्यक्ष जालो. म्हणजे पक्ष जी जबाबदारी दिता ती आमी घेतात. इलेक्शन जालें, तिकीट दिलना, प्रामाणीकपणान काम केलें. केन्ना ह्या प्रवासा मदीं दिसलें ना की आपली कॅपेसिटी चड आसा आनी खंय तरी पक्ष तितल्याच पुरतो मर्यादीत नदरेन आपल्याक पळयता? ना ना ना, पक्षा भितर खूब आमकां काम करपाक खूब वाव आसा आनी स्वातंत्र्य आसा. तशें केन्नाच दिसूना. केन्ना दिसना? ना. आज जेन्ना हें पद घेतलां, ही जबाबदारी भुजार घेतल्या, कितें सगळ्यांत म्हत्वाचो अजेंडा कितें आतां? अजेंडा म्हणजे काल हांवें म्हटलेलें, 1 वर्स तरी कमीत कमी उलोवन संघटनेचें भरपूर काम करप. आनी संघटनेचें काम करपाक म्हाका आनी सांगपाचें हें ना, कारण गेलीं 2 वर्सां आमी सतत एक गोंयचे 7-8 प्रमुख कार्यकर्ते सतत गांवांनी फिरतात. रातची 12-1-1:30 पर्यंत लोकां बरोबरच आसतात आनी त्या हेतूंतल्यान एक जबाबदारी वाडल्या आनी लोकांची कार्यकर्त्यांची अपेक्षा वाडल्या. म्हणजे त्या हेतून सत्तेर आसतना एक तेका दुसरें स्वरूप येता, कारण लोकांची अपेक्षा आसता कामां जावची आनी सगळ्या लोकांची अपेक्षा तशी आसा म्हणटगर ते प्रयत्न करून कार्यकर्त्याची जे डेडिकेटेड कार्यकर्ते आसा तेजें काम करपा खातीर प्रयत्न करचो पडटलो. लोकसभा इलेक्शन येवपाचें आसा. हय. कितें टार्गेट आसतलें त्या टायमार? टार्गेट म्हणजे आमी दोनूय मतदारसंघांतल्यान आमी भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार निवडून हाडपा खातीर प्रयत्न करतले. पण तुमी जेन्ना म्हणटात की उत्तर गोंयाक खंय तरी तुमचे हॅट्रीक जाल्या, दक्षिण गोंय अजून तशें हाताक लागनाशिल्लें, सालसेतूय तशें हाताक लागनाशिल्ली. ह्या इलेक्शना उपरांत सालसेत तुमच्या हाताक जरी लागलना जाली तरी दुसऱ्यांच्या हातांतल्यान ती गेल्या. हय, तें परिवर्तन आतां खंय तरी लोकसभा इलेक्शनाक दिसतलें अशी अपेक्षा आसा? निश्चितपणे दिसतलें सगळ्याक दिसता. कारण हांव नुवें मतदारसंघान भोंवला, बाणावले म्हणजे मेंबरशिपे वेळाचेर 600-700 जाणांचो कार्यक्रम बाणावली सारक्या मतदारसंघान मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाक हांव नरेंद्र सावयकर गेल्ले आनी पयल्याच कार्यक्रमाक सादारण 600 कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले आनी त्या दिसा तेंच्यांनी मेंबरशीप स्टार्ट केली आनी सादारण 5000 मेंबर आमी पयल्याच फावट बाणावली मतदारसंघान केल्ले आसा. अशें नुवें आसा, वेळ्ळी आसा, सगळ्याक बरें काम चल्लां. मडगांव आनी फातोड्डेची कितें होल्ड आसा पयलींच्या इतलो? हय, बरो, तेजे पेक्षा बरें आसा. फातोड्ड्या सीट गेले, मडगांव याकेपेक दिगंबर कामत पयलींच्या परस चड आघाडी घेवन गेलो. हय, हे 2 मतदारसंघ अशे जंय तुमचे प्रेझेन्स आशिल्लें, बरोबर. थंय प्रेझेन्स कमी जाला आनी खंय तरी भोंवतणच्या वाठारांनी प्रेझेन्स वाडपा लागला अशें बी दिसता? ना ना ना, कारण सरकार म्हणून काम खूब बरें करता गोंया भितर आनी सरकार आसतकीर कशें आसता,
बाब दिगोबा कामत आसतना थोडोसो लोकांचेर कार्यकर्त्यांचेर दबाव आसतालो. पूण आज सरकार वतगर म्हणजे जे सामान्य कार्यकर्ते आसा पळय ते फुडें सरलेले आसा आनी सादारण 10,000 मेंबरशीप ही मडगांव मतदारसंघात जाल्ली आसा. त्याच बरोबर सादारण 10,000 फातोड्या जाल्ली आसा. हे कार्यकर्त्यांनी घरान घर वचून मेंबरशीप केल्ली आसा. हो जो रिस्पॉन्स आसा हय. तो कितें दिसता की सत्तेर आशिल्ले पक्ष म्हणून रिस्पॉन्स मेळ्ळा काय खंय तरी भाजपा कडेन लोक आयडेंटिफाय जावपाक लागले? ना, भाजपा कडेन लोक आयडेंटिफाय कारण जावपाक सत्तेर लागले. पक्ष असता तेन्ना असो रिस्पॉन्स मेळप चड स्वाभाविक आसता, कामां जातली म्हण किंवा आनी कित्याक लागून. वॉट इज युअर एनालिसिस? ना, पूण आमी गांवांत वताले पळय, बारीक बारीक गांवांनी वताले, थंय म्हणजे जे सरकारान कार्यक्रम हातीन घेतल्या त्या हेका लागून आसूं, आमचे गोंयचे नेतृत्वा खातीर आसूं किंवा पक्षा खातीर लोक आतां हळूहळू भाजपाचे खुलेपणान भारतीय जनता पक्षा कडेन येवपाक लागलेले आसा. ती जी इमेज आशिल्ली पक्षाची खंय तरी एक जहाल इमेज आशिल्ली, ती इमेज गोंया भितर कमी करपा भितर तुमी सक्सेसफूल ठरल्यात. कारण डेट वॉज अ मेजर रोड ब्लॉक. जेन्ना जेन्ना भाजपाचे येताले ती जी जहाल इमेज आसताली किंवा ती हिंदुत्वाची इमेज आसताली ती खंय तरी मेड बी मायनॉरिटी किंवा मेजॉरिटींतले कांय घटक हे खंय तरी लागीं येवपाक फाटीफुडी जाताले. ती खंय तरी कमी जाल्या आनी जाल्या जाल्यार कित्याक जाल्या? ना, खुबशे म्हणजे कशें आसा, जो लोक आमचे विरोधक अपप्रचार करता तेका लागून थोड्यांचो संभ्रम जातालो. पूण आतां ती परिस्थिती गोंयांत ना अशें म्हाका जाल्यार दिसता. मागीर खूब कडेन आमी भोंवल्या, सालसेतीन म्हूण सगळ्याक भोंवल्या. मुस्लीम बांदव आतां आमचे कडेन हळूहळू येवपाक लागलेले आसा. मागीर पयरचेंच उदाहरण सांगता, शुक्रार दीस तुमची बातमी फ्लॅश जातकर म्हाका एक म्हाजो मुस्लीम कुंभारजुंव्या मतदारसंघाचो फ्रेंड तेणें म्हाका फोन केलो. तो म्हणपालो आपूण तुजे खातीर आज नमाज पडटलो म्हणपालो, तूं अध्यक्ष जावचो म्हूण आपणे बातमी पळयल्या म्हणपालो, नमाज पडटलो. परवरीचो म्हाजो एक मित्रान म्हटल्यार आपूण आज खुर्साक वाती लायतलो. हे लोकांचे एक कळटा की फिलिंग्स आज लोक भारतीय जनता पक्षा कडेन लागीं येवपाक लागलेले आसा. मेंबरशीप ड्रायव्ह करतना तुमी गोंयभर भोंवले. हय. असे कांय अनुभव आसा जंय तुमकां दिसलें पयली फावट की पक्ष लोकां मरे आनी तळागाळांत पावलो म्हणून? अशें कांय अनुभव जंय तुमकां जाणवलें की दीस इज द टायम जंय तुमी ती ग्रीप घेवपाक शकतात? मी केपें मतदारसंघान गेल्ले, म्हणजे बार्शें आसूं, मागीर खोला, बारीक वाड्यांनी भितर भितर लोक कोण येना, येता कोण, हांव विनय तेंडुलकर आनी नरेन सावयकर, तरी आसतना लोक एक बारीक खोला सारकिल्ल्या एक वागोण म्हणटा त्या वाड्याचेर जवळ 250 लोक जमलेले भारतीय जनता पक्षाचे मेंबर जावपाक. आनी आमी सामान्य कार्यकर्ते, एक कोण मंत्री येनाशिल्लो, कोण येनाशिल्लो. आनी त्या हितूंतल्यान एक जावणी दिसता की लोक ग्रामीण भागांतले लोक चड भारतीय जनता पक्षा कडेन आकृश्ट जाता. एक कितें आसा की विरोधी पक्षाक जेन्ना आसता आनी तेन्ना विरोधी पक्षाच्या हाजो प्रदेशाध्यक्ष जेन्ना आसता तेन्ना ताजी कांय उद्दिश्टां ठरिल्लीं आसतात की अशे तरेन संघटनेचें काम करप, अशे तरेन पक्षाचें काम करप, अशे तरेन ते एकूण एडमिनिस्ट्रेशन सांबाळप पक्षाचें आनी खंय तरी पक्ष सत्तेर हाडपा खातीर एक विशिश्ट व्यूहरचना घेवन मुखार वचप. सत्तेर आशिल्ले पक्षाचो जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष जातात तेन्ना कितें काम आसता? काम खूब आसता, कारण संघटना आमकां वाडोवपाची आसा. गांवांनी वचून हांवें तरी ठरयलां एक 4 म्हयन्यां भितर गोंयच्या 40 मतदारसंघांनी सगळे पंचायत आनी नगरपालिका आसा पळय थंय आमी वतले. आमचे संघटनेचे कार्यकर्ते प्रत्येकाक, आमचे कार्यकर्त्यांक वाड्यार वचून आमी बैठकी मिटींग करतले आनी संघटना आनी मजबूत करपाचो प्रयत्न करतले. आनी तेजो निश्चितपणे सरकार आशिल्लो हेजो फायदो खूब जाता. हें कितें लोकसभेचें इलेक्शन नदरे मुखार दवरून? ना ना ना, कारण पयलींसून आमी भोंवता, पयलींसून आतां हांव जालें म्हाका दिसता लोकसभेचें इलेक्शन जालें 2007. तेजे नंतर दक्षिण गोंयाक आमचे सरचिटणीस नरेन सावयकर आनी हांव म्हणजे सदांच जे भायर भोंवतात रातचे 11-12 नंतरूच घरा पावताले आनी होच कार्यक्रम आमचो आसतालो. आतां ह्या 2 वर्सां इल्लो चड जालो, म्हणजे खूब कार्यक्रम दिले पक्षान. बूथ चलो अभियान आसूं, मागीर पक्ष संघटना वाडोवपा खातीर आसूं, मेंबरशीप ड्रायव्ह आसूं, यात्रे वेळाचेर मनोहरबाईची यात्रा जाली त्या वेळाचेर आसूं, अशे खूब कार्यक्रमाचें हें जाल्लें आसा. खंय तरी सरकाराक 9 म्हयने जाल्यात, सरकारान भरपूर आश्वासनां दिल्लीं, तुमी भोंविल्ले सगळ्या.
आज खंय तरी ह्या सगळे जे मायनिंगाचो इशू जावं किंवा रिजनल प्लॅनाचो इशू जावं, ज्या जोमान सरकारान सुरवात केल्ली तो नेट कमी जावपाक लागला. ना ना गांवांत तरी म्हाका दिसता आतां सरकारान सांगलेलें आमी पेट्रोल 11.5 रुपये कमी करतले. सरकार आयले बरोबर कमी केलें. गोंयांत कामधेनू योजना चालू केली, लाडली लक्ष्मी योजना चालू केली. सादारण 1000भर चलयांक तेजो आस्पाव जालो आनी आतां 1000भर सँक्शन जाल्लें आसा. मागीर आतां गृह आधार योजना सुरू जाली आनी शेतकऱ्यां खातीर खूब स्किम्स ह्या सरकारान केल्ले आसा. पण जे कांय म्हत्वाचे इशू आशिल्ले जाचेर पक्षान एक स्टँड घेतिल्लो, क्लियर स्टँड घेतिल्लो इलेक्शना पयलीं, की आमी जर निवडून आयले हें करतले, हें करचे ना. ते मागीर लोकायुक्ताचो इशू जावं, रिजनल प्लॅनाचो इशू जावं, त्यो गजालींचेर पक्ष अजून पर्यंत जाय तश्यो त्यो नेटान व्हरपाक जाय त्या तरेन नेटान व्हरपाक शकलो ना. ही गजाल खरी न्ही? बरो ना, पूण निश्चितपणे सादारण 8 म्हयने जाल्ले आसा आनी सरकार हे सगळे निश्चितपणे सगळे कितें प्रॉब्लेम्स आसूं जावं तुमी सांगले ते सगळे हे निश्चितपणे सॉल्व करता. काय अशें दिसता की एकदा सत्तेर आयले की निकश बदलतात, ना, ना. सत्तेर आयले की फॉर्म्युलास ना, बदलतात ना, ना. आणि खंय तरी पयलीं विरोधी पक्ष आसतना ज्या नेटान उडी घेवपा जाता ती उडी सत्तेर येतकीर मागीर हाका सांबाळून घे, ताका ना, सांबाळून घे, ना. अशें करून सांबाळून घेवची पडटा. ना 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 तशें जावचें ना म्हणटा? ना जावचें निश्चितपणे. यू आर सो कॉन्फिडंट. हय सारको आमचो नेतृत्वाचेर पूर्ण विश्वास आसा. टायम लागत पण जातलें. टायम थोडो लागतलो पूण निश्चितपणे जातलें. निश्चितपणे हय जातलें. हय मायनिंगाचें कितें, कारण तुमी मायनिंग एरियेंतल्यान येतात. आज तुमी प्रदेशाध्यक्ष जाल्यात म्हणटकीर पक्षाचो आनी लोकांचो हय तुमचेर दबाव आनीक वाडटलो. कशे दृश्टिकोनांतल्यान ह्या प्रश्ना कडेन पळयतात? सद्या हो इशू आहा तो सुप्रीम कोर्टान आसा. 30 तारखेक म्हाका दिसता तेजेर हें आसतलें आनी सरकार म्हणून सरकारचे प्रयत्न आसा आनी मुख्यमंत्री समर्थ आसा हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आनी निश्चितपणे सोडयतले ते. पक्षाची भुमिका कितें आतां? आमी म्हणटात जें लिगल मायनिंग आसा न्ही तें चालू जावपाकूच जाय. ते आमी पूर्णपणे तेका आमचो सपोर्ट आसा. आनी लोकांचो तुमकां कितें सद्याक फीडबॅक येता? फीडबॅक तुम्ही त्या एरियेंतल्यान येतात, तुम्ही त्या हय, एरिये भितर हय. आमदार म्हणून काम केला, मंत्री म्हणून काम हय, केला, हय. कितें येता फीडबॅक? काही प्रमाणात कशें आसा ट्रक्स आसत किंवा हेवी मशिनरी आसा तांकां थोडोसो फटको बसलेलो आसा. म्हणजे नवीन कोणी ट्रक्स काडले, इन्स्टॉलमेंट 7 म्हयने जाले, इन्स्टॉलमेंट ड्यू आसात आनी त्या हेतूंतल्यान आमचो प्रयत्न आसतलो. मुख्यमंत्र्यान म्हटलां ही फी जाली की मागीर एक शिष्टमंडळ दिल्ली वचप आनी आर्थीक पॅकेज कितें तरी फायन हें दिवपा खातीरचो प्रयत्न आसा ते सरकार निश्चितपणे करतले. तुमकां दिसता की बेगीन प्रश्न सुट्टलो काय वेळ वतलो? न्ही आतां कशें आहा, हें जें सुप्रीम कोर्टान सगलें आसा आनी ते हेजेर आमी कांय कॉमेंट्स करूंक शकना. तुमकां यू आर नॉट क्लियर कितलो वेळ लागतलो तो सांगूंक शकना न्ही, पूण आमचो सरकारचो प्रयत्न आसा, मुख्यमंत्री प्रयत्न करता आनी निश्चितपणे म्हाका दिसता प्रश्न सॉल्व जातलो. प्रश्न सॉल्व जातलो. आशावादी आहात? ना, टायम फ्रेम खबर नासली तरी आशावादी आशा आहात? निश्चितपणे आसा. ह्यो सगळे जेन्ना क्रायसीस अशे चालू आसात ते पक्षाच्या इमेजीक आनी एकूण वाटचालीक मारक ठरतले दिसना? ना, कारण लोक चाळवले जाल्यार कितें हो भंय दिसना? ना, लोक चाळोवचे ना. आमचे प्रयत्न आसा की जें कितें सगळ्या लोकांक सांबाळून घेवनूच आमकां फुडें वचपाक जाय आनी आमी ते प्रश्न सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले. कारण खूब जाण आतां पयलीं म्हणटात की सुरवातीक मनोहर पर्रीकारान जेन्ना मायनिंग बंद करपाचो निर्णय घेतलो तो निर्णय जर घेनाशिल्लो जाल्यार मुखाल्ली हें कांयच जायनाशिल्लें. खंय तरी परत खापर तुमच्या माथ्यार येवन पडपाक लागला. ना, आमी कितें म्हटलेलें मायनिंग मनोहर भाईन कित्याक बंद केल्लें की लिगल जें कितें आसा तें आपूण चालू करतलो म्हटलेलें न्ही. सादारण ऑक्टोबरांत चालू जातलें आशिल्लें. NGOs वाले सुप्रीम कोर्टान गेले आनी थंयच्यान तेंच्यांनी बंद केल्लें आसा. हितूर सरकाराक दोश दिवन कांयच NGO म्हणटात की पयलीं तुमी बंद केलें, आमी फक्त तुमकां फॉलो केलें म्हण. फॉलो करूं ना, ते सुप्रीम कोर्टान गेले न्ही. आमी म्हणटा कितें जे लिगल मायन्स आसा त्यो आमी चालू करतले आशिल्ले आनी ऑक्टोबरान चालू जातले आशिल्ले मायन्स. तो पर्यंत ते कोर्टान गेल्ले आसता कारणान तो आतां प्रश्न थंय सुप्रीम कोर्टान गेल्लो आसा. तुमच्या सरकाराचो दोश न्ही म्हणटा तुमी? ना ना, निश्चितपणे ना. खंयच्याच परिस्थितीत तुमच्या ना सरकाराचो ना दोश न्ही. ना ना